आता इन्कम टॅक्सान जी साऊच्या घराचेर रेड मारली आणि त्याच्या वेगवेगळ्या आस्थापनाचेर 40 मेंबरांची जी टीम आसा आणि तांच्यांनी वेगवेगळ्या 10 लोकेशनाचेर हे रेड मारिल्ली आसा आणि ती 6 तारखेर वेनसडे सकाळी सुरू जाली आणि अजूनही चालू आसा आणि हे सगळं त्याचे वेगवेगळे जी आस्थापना त्याच्या भितर लिकर इंडस्ट्रीज त्याची आसात वेगवेगळ्यो ज्यो आस्थापना आसा त्या सगळ्याचेर ब्रिक्स करपाचे आसत हे वेगवेगळे जे आसा तातूंतल्यान इरेग्युलरिटी ज्यो आसा ते भरपूर आसात आणि ह्या माध्यमांतल्यान तेजे कडेन जे पयशे सापडलेले आसात त्यामुळे आमची मागणी आसा की त्याचेर कायद्यान जी कारवाई जावं जाय ती करपाक जाय आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ते डिपार्टमेंट ताचेर ही हे जी आसा कारवाई ती करतलेच पण दुसऱ्या वटेनच्यान आमी एक जर पळयलें आसत जाल्यार एक वटेनच्यान हे लोक केवळ म्हणजे पयलींचे सरकारां जी काँग्रेस किंवा आनी अलायन्स स्टेटीचे सरकार करताले त्याच्या वेळाचेर प्रत्येक सरकारा भितर करप्शनय आसतालें काँग्रेस पार्टीन इतलीं वर्सां म्हणजे बरींच वर्सां ह्या देशांत राज्य केलें देशाक लुबाडलय केन्नाच तांच्यांनी देश व्हडलो जावचो हे तकलेंत दवरूं ना स्वता व्हडलें कशें जातलें इतलेंच दवरलें आनी त्या वेळार स्वताचें व्हडलेपण केलें स्वता तेंचे लिडर तेंची फॅमिली काँग्रेस पार्टीचे सगळे लिडर तेंची पूर्ण फॅमिली म्हणजे गांधी परिवार मागीर सगळे भितर आसले जावय आसतले धूव आसतली हे सगळे व्हडले जावप हे तेंच्यांनी तत्व पळयलें आनी त्या मागीर काँग्रेस आनी करप्शन हे आसा त्यामुळे ज्या साऊ तेचे कडेन जे सापडलेले पयशे तेचे बरोबर बाकीचे जे आसा तेचेर योग्य कारवाई त्या डिपार्टमेंटान जावची अशी हांव मागणी करता।